सगळ्यांना योगा पर्रा सिटीजन फोरम असोसिएशन आयोजित आकाश कंदील स्पर्धा जी आमची 25 तारखेक ऑक्टोबराची घेवपाक आसली तर तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की फाटल्या कांय दिसांनी पावसान इतलो जोर धरला आणि फाल्यां वेधशाळेन सांगला की मुसळधार पावस आणि वादळ जावपाची शक्यता आसा। ताका लागून ही स्पर्धा आमी फुडल्या म्हयन्यात 3 नोव्हेंबर आयतारा दीस घेवपाची थारायल्या। तेन्ना सगळ्या स्पर्धकांक एक कळकळीची विनवणी की हे जे चेंजेस जे जाल्लेले आसा ते हो कार्यक्रम आमचो बरो घडोवन हाडचो ह्या खातीर आमी हे चेंज केला। तेन्ना जे उमेदीन आणि जे परिश्रम घेऊन तुम्ही जे आकाश कंदील तयार केल्या ते तुम्ही फुडल्या म्हयन्याचे आयतारा दीस 3 तारखेक सांजच्या 12 ते 5 पर्यंत तुम्ही एंट्री घेऊन येवचे। बाकीचे कार्यक्रम जे आसात, बाकीची प्राइजां जी आसात ती तशीच आसतली, फक्त तारीख जी आसा आमची 25 ऑक्टोबर 2019 ती तारीख आता फुडें आयल्या। ती तारीख आमची 3 नोव्हेंबर 2019 आयतारा दीस ही स्पर्धा आमी घेतले। सगळो कार्यक्रम जो वेगवेगळो कार्यक्रम ते आसतलो सांजचो तो कार्यक्रम सगळो चालूच आसतलो। थंय फोक डान्सेस जावं ऑर्केस्ट्रा आणि बाकीचे मनोरंजनाचे कार्यक्रम आसतले ते सगळ्यांचो तुम्ही आस्वाद घेवचो। आणि हो दिवाळीचो सण जरी तर 27 तारखेक दिवाळी सुरू जाता, हो जवळजवळ 1 म्हयनो हो उत्सव हो चालू आसता। त्या उत्सवात तुम्ही भाग घेऊन आणि त्या उर्बात हाडपाक तुमकां परत एकदा आमी पर्रा सिटीजन फोरम असोसिएशन तुमकां रिक्वेस्ट करता की तुम्ही सगळे आमकां जे प्रतिसाद दिता, आमकां जे सहकार्य करता, ही यशस्वीपणान ही स्पर्धा घडोवन हाडपाक ती तुम्ही तशीच त्या स्फूर्तीन ती उर्बा दिवन ही स्पर्धेत तुम्ही भाग घेवचो आणि आमची स्पर्धा यशस्वी तरेन तुम्ही आमकां हातभार लावचो ही तुमकां आमची विनवणी। देव बरें।